म्हज्या प्रितीच्या बापां भयणीनो आनी अपुर्बायेच्या दियाक्न जो विल्टन व्हडे खुशालकायेन आनी दिनवाशी मोनान आयज आमी जो विल्टनाचे यादनिकी संस्कारणेचे समोरमणेन वांटो घेवंक आयल्या आनी हे दोबाजीक यादनिकी संस्कारणे आनी आपल्या आख्या जिविताक मुणयारपणांक विशय ब्रीद कसो जो विल्टन आमच्या भावान हीं उतरां वेंचून काडल्यान देवाच्या काळजा सारको गोवळी जावंक आपयला. देवान ताका आपयला आनी पवित्र पुस्तकान आमी पळयता जेन्ना देव कोणाकूय खेरीत कार्याक आपयता तें आपोवणें त्या मनशाक फावो म्हूण न्हय पूण तें आपोवणें देवाच्या मोगाची अपुरबायेची खुणा. भाग्यवंत मार्कूच्या शुभ वर्तमानान आमी वाचता कोण भाशेन जेजून आपले पयले सहकारी धर्मदूत वेंचून काडच्या आदी जेजू दोंगरार वेता, मागणें करता, विवेक करून डिसर्निंग कोण आपले सहकारी जाल्ले बापाक जाय हें सोदून काडल्या उपरांत सोकला देंवता आनी आपणाक जाय तांकां वेंचून काडटा. भाग्यवंत मार्को म्हणटा आपणाक जाय तांकांच ताणें वेंचून काडले. ही चोज दोज हूम ही वॉन्टेड. कित्याक तेच ताका जाय जालें काय? ते सगळ्यान अदीक बरे, गुणेस्त, हुशार, बळवंत, ग्रेस्त हाका लागून ना. आमी जाणो जेजून साद्या अस्कोत मनशांक वेंचून काडलें. आमचें आपोवणें एक एकल्याचें आपोवणें आनी आयज जो विल्टनाचें आपोवणें आमकां देवाच्या मोगाची अपुरबायेची खुणाक जावन आसा. देव ताका मोगान अपुरबायेन वेंचून काडटा आनी कित्याक वेंचून काडटा? देवाच्या काळजा सारको गोवळी जावं. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कोण भाशेन देव एजेकियल प्रवाद्या उद्देशीं आपले पोरशेक सांगता, हांवूच खाशा तुमचो गोवळी जातलो, खरो गोवळी जातलो. आनी कोण भाशेन आपलें गोवळीकपण चलयतलो हें देव एजेकियल प्रवाद्या उद्देशीं थावें करता. पयले सुवातेर म्हणटा हांव म्हज्या इंडाक राखतलो, म्हज्या इंडाची राखण करतलो, हांव तांकां सोदून काडटलो. तीं जोळी मोळी शिंपडून पडल्यान हांव तांकां मोगान सोदून काडटलो. धुंवरेन दाट कालोखाक लागून जंय त्यो साणून गेल्यात हांव तांकां एकठांयतलो. ओस्कोत आसात तांकां गोठाय दितलो. दुखवल्यान तांचे गाय बांदतलो. हांव म्हज्या इंडाची राखण करतलो. दुसरे सुवातेर देव म्हणटा हांव म्हज्या शेळयांक बऱ्या चोरवा करतलो, चोरो दितलो. आय वील गिव गूड पाश्चर्स. हांव तांकां हिरव्या चोरवान तांचें पोट भरतलो. थंय बरो चोरो आसलेले जमनीर तांणी विसो घेवसो करतलो. हांव तांकां चोरो दितलो. हांव तांची राखण करतलो, हांव तांकां चोरो दितलो. आय वील गिव गूड पाश्चर. आनी तिसरे सुवातेर देव म्हणटा हांव तांकां एकठांयतलो. तीं जोळी मोळी शिंपडून गेल्यान हांव तांकां खाशा देसान एकठांय करतलो. आय बिल्ड देम इंटू अ कम्युनिटी. आनी हें आपलें खऱ्या गोवळ्याचें काम करूंक काळ भरतोच देव आपल्या पुताक जेजूक धाडटा, बरो गोवळी कसो. आमची आख्या मनशा कुळाची राखण करूंक, आमकां जिविताचो चोरो दिवंक, आमकां सगल्यांक भावां भयणीच्या एकचारान समुदायाचे वांगडी कशे बांदूंक. आनी हें जेजू करूंक ह्या संवसारांत आयलो. ताणें आमकां आपल्या शिसांक सांगलें हांव बरो गोवळी. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कोण भाशेन जेजू आपल्या गोवळीकपणान आमकां ताच्या शिसांक वांटो दिता. आयच्या शुभ वर्तमानान जुवांच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू जिवंत जाल्या उपरांत एक दीस वेळ्ळेर आसतना नास्तो जातोच पेद्रूक, आमी जाणो पेद्रू ओस्कोत, कोश्टांच्या वेळार ताणें जेजूक 3 फावटी नाकारलेलो. पूण जेजू आमचे असोकताय पळयना. जेजू आमकां एकूच पळयता. आमी ताचो मोग करता की ना. तो पेद्रूक
3 पावटी विचारता, पेद्रू, सिमांव, जोनासाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? 3 पावटी आपल्या मोगाची बासावणी करूंक जेजू ताका सवयक दिता. 3 पावटी कित्याक गाय? कित्याक पेद्रू 3 पावटी असोकतायेन पडलेलो. जेजू आमची असोकताय पळयना, जेजू आमकां असोकता आसतना विचून काडटा. जेजू आमचे लागीं एक एकल्या लागीं आनी आयज जोविलटना लागीं हेंच विचारता, तूं म्हजो मोग करताय? तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार हांव तुज्या हातांनी म्हजें बऱ्या गोवल्याचें कार्य तुज्या हातान घालता. जेजू पेद्रूक 3 पावटी ताणें ताचो मोग करता म्हूण सांगल्या उपरांत ताका सांगता, म्हज्या शेळयांक राख, म्हज्या शेळयांक चोर वाकोर. जेन्ना आमी जेजूचो मोग करता, जेजू आपलें कार्य आमच्या हातांनी घालता. एक एकल्याक आमकां पवित्र स्नान घेतलेल्या आपल्या शिसाक जेजू आपल्या बऱ्या गोवल्याच्या मुणयारपणान जबाबदारेन वांटो घेवंक आमकां आपयता. एक एकलो आमी क्रिस्तांव कशे, कसलें आमी आमचें आपोवणें जावं, एकोडें आपोवणें, काजारी जिविताचें आपोवणें, संस्कारलेल्या जिविताचें आपोवणें, जेजू आमकां एक एकल्याक आपल्या बऱ्या गोवल्याचें कार्य आमच्या जिविताच्या बेसा प्रमाणें चलोवंक आपयता. पूण थोड्या जाणांक तो विचून काडटा. जोविलटनाक ताणें विचून काडला. आपल्या मुणयारी याज्ञिकपणाचो बागेली कसो आपलें बऱ्या गोवल्याचें कार्य मनशां मदें जेजूइत संस्थेचो वांगडी कसो आपलें कार्य चलोवंक. आनी जेजू बऱ्या गोवल्याचें कार्य जें आयजतान जोविलटन आमचो भाव पवित्र सोबेन मनशांच्या समाजांत चलयतलो तें कसलें गाय? त्रिपेट काम तें. पयले सुवातेर जेजू म्हणटा, हांव म्हज्या शेळयांक वळखता, हांव तांकां नांवान वळखता, हांव तांचो मोग करतां, म्हाका तांचें पडलां. तीं गोठ जावं, तीं ओस्कोत जावं, तीं बाग्योन जावं, तीं पातकी जावं, हांव तांकां एक एकल्याक एक दान कशें, एक गिफ्ट कशें मानून घेता. हें जेजून आपल्या जिवितान केल्लें. आनी देखून आपल्या जिविताच्या शेवटाक तो बापाक म्हणटा, बापा तुवें म्हाका दिलेलें, हांवें तांचो सांबाळ केला. तुजें दान कशें हांवें ताका मानून घेतलें. एका याज्ञिकाचें काम आनी आयजतान जोविलटनाचें काम जातलें. एक एक आपल्या मनशाक, एक एक आपल्या भाव भयणींक एक दान कशें मानून घेवंक, तांच्या सुखा दुखान वांटो घेवंक, तांचे खातीर आपलें जिवीत तियागी मोनान खोरसूंक. आनी खरीत भाशेन आपल्या शेळयां मदें कोण ओस्कोत आसा, कोण पिडेस्त आसा, कोण गरीब आसा, कोण समाजाचे देगेक जियेता, कोण असोकतायेन सोकला पडला, कोणाचेर समाजान फॉर्मोण मारला, तांकां खरीत भाशेन आपुरबायेन वेंगोवंक जेजू आपल्या मुणयाऱ्यांक आनी आयजतान जोविलटनाक आपयता. दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा, हांव तांकां बरो चोरव दितां. आनी दर एका याज्ञिकाचें काम आपल्या शेळयांक, आपल्या भावा भयणींक बरो चोरव दिवं. कसलो चोरव? पयले सुवातेर देवाच्या उतराचो चोरव. जेजून आमकां हें व्हडलो थेवो, आपल्या उतराचो थेवो दिला. ह्या उतराची गोडसाण, ह्या उतराची ग्रेसकाय वांटूंक दर एका याज्ञिकाचें काम, जावं प्रवचना उदेशी, जावं भावार्थाची आकारणे उदेशी, जावं आपल्या भावा भयणींक संस्कारांक तयार करूंक, जावं तांकां भेट दिवंक वेताना देवाच्या उतराचो चोरव दिवंक, जावं दुसऱ्या धर्मांच्या पाटलावदारां कडेन बरो संबंद वाचून देवाच्या राजाची बरी खबर तांकां वांटूंक, ही दर एका याज्ञिकाची जबाबदारी. पूण नोयज देवाच्या उतराचो चोरव देव जिविताचो चोरव. जेजून संस्कार जिविताच्यो जोरी कश्यो इश्टापल्यात आनी ह्या संस्कारांच्यो चाव्यो एके भाशेन जेजू बरो गोवली आपल्या याज्ञिकांच्या हातांनी घालता. त्यो चाव्यो बंद करूंक न्हय, पूण त्यो चाव्यो उक्त्यो धरून संस्कारा उदेशी आपल्या भावा भयणीक उदारपणान देव जिविताच्यो जोरी उक्त्यो करूंक. तिसरे सुवातेर सेवे चाकरेचो चोरव दिवं. जेजू अशें म्हणटालो, हांव सेवा घेवंक येवंक ना, हांव सेवा करूंक आयला. एका याज्ञिकाची जबाबदारी जेजू भाशेन ल्हानविकायेन, खुशालकायेन, आपुरबायेन आपलें जिवीत सेवे चाकरेच्या मोनान खोरसूंक.
आनी 34 सुवातेर भाग्योंतपणाचो सोरो दिवं. एका मुनयारी याज्ञिकपणाची खेरीत जबाबदारी आपल्या भावां भयणींक भाग्योंतपणाच्या रस्त्यार चलोवंक. आनी देखूनच थोड्या घोडयां भितर जेन्ना आमी संस्कारणेचें प्रार्थन बापाक उबारतले हांव, तेन्ना आमी हें मागणें करतले हांव, बापा पवित्रपणाचो आत्मो ताच्या नव्यान घाल आनी तो आपल्या भावां भयणींक भाग्योंतपणाचो नमुनो जावं. बाबा भयणीनो, हेंच भाग्योंत पेद्रू आयच्या दुसऱ्या वाचपान उगडास करता. जेजू भाग्योंत पेद्रू म्हणटा, हांवूय वडील, हांवूय जेजूच्या कोश्टांचो साक्षी तुमकां वडिलांक वेंचून काडलेल्या मोणयारांक हांव सांगता, तुमच्या इंडाची सेवा करात. पयशांची आशेन न्हय, आपखुशेन, आस्त्या तोंडान, काळजाचे उर्बेन. आनी तुमचो अधिकार जबरदस्तेन चलोय नाका. डू नॉट थ्रो योर वेट अरावंड. पूण तुमच्या शेळयांक नमुणे जायात. बिकम एक्झाम्पल्स टू योर फ्लॉक. आनी तिसरे सुवातेर एका बऱ्या गोवल्याचें काम, एका याज्ञिकाचें काम आपल्या शेळयांक एकठांय करूंक, टू बिल्ड देम इंटू अ कम्युनिटी. हें जेजून आपल्या जिवितान केलें. आमी नव्या कोरारान वाचता कोण भाशेन जेजू सगल्यांक एकठांय करतालो. जेजू सरभोंवती लोक चेंचतालो. बापाची बरी खबर परगटून जेजू तांकां एक समुदाय कसो एकचारान बांदतालो. एका याज्ञिकाचें काम खेरीत भाशेन कसलेंय मुणयारपण तो चलोवंक, एकचाराचें आतयार जावं, टू बी एन इन्स्ट्रुमेंट ऑफ फेलोशीप. तो करता ताचे सगल्या उद्देशी, पूण खेरीत भाशेन बोगसण्यांचे चाली उद्देशी एकचाराचो बांदपी जावंक दर एका याज्ञिकाचें काम. आनी आयजतान खेरीत भाशेन जो विल्टनाचें काम जातलें. बाबा भयणीनो, केदी व्हडली जबाबदारी देव आयज जो विल्टनाच्या हातांनी घालता. पूण आयज हे याज्ञिके संस्कारणे उद्देशी जो विल्टन देवदूत जायना. ही डजंट बिकम एन एंजल. तो सुपरमॅन जायना. तो तुमचे भाशेन म्हजे भाशेन ओस्कोत उरता. भाग्योंत पावलो म्हणटा, आमी हें व्हडलें भांडार हो थेवो मातयेच्या आयदनांनी व्हरता. हें मातयेचें आयदन केन्नाय फुटूं येता. आमी पाप साहेब जावं, बिस्प जावं, पाद्री जावं, आमी ओस्कोत मातयेचीं आयदनां जावन आसात. आनी देखून हाका लागून दुपेट जबाबदारी आमकां सगल्यांक. पयले सुवातेर जांकां हें देणें जेजू दिता, आनी आयजतान जो विल्टनाची पयली जबाबदारी जेजूक चिकटून रावंक, जेजूक आपल्या जिविताचो मास करूंक, आपल्या मागण्या उद्देशी, संस्कारांचे समोरमणे उद्देशी, आपल्या तियागी जिविता उद्देशी, आपल्या समुदायाच्या जिविता उद्देशी, आपल्या मुणयारपणा उद्देशी जेजूक चिकटून रावंक. जे भाशेन पावलो म्हणटालो, हांव जियेतां तो हांव न्हय, जेजू म्हजें समें जियेता. हें आपल्या जिवितान अदीक अदीक खरें करूंक ही ताची जबाबदारी जातली. पूण भावा भयणीनो, आयज जो विल्टन आपणा पासत पाद्री जायना. आपल्या पाय माय खातीर, भयणी खातीर, भावा खातीर, आपले फामिली खातीर तो पाद्री जायना. तो आमचे खातीर पाद्री जाता. पवित्र सोबे खातीर पाद्री जाता. मनशांच्या समाजा खातीर पाद्री जाता. आनी देखून आयज हे याज्ञिके संस्कारणे उद्देशी न्हय जो विल्टन व्हडली जबाबदारी मानून घेता. आमी सगलीं एक व्हडली जबाबदारी मानून घेता. कोणेंच आमी चिंतचें न्हय, आयज हे याज्ञिके संस्कारणेन वांटो घेवन आमची जबाबदारी सोंपली म्हूण. सोंपना, आयज ती सुरू जाता. एक एक आमचो पाद्री, एक एक आमची संस्कारलेली माद्र भयण आपणा खातीर पाद्री माद्री जायनान आमचे खातीर जाता. आनी देखून आमची जबाबदारी दर एका आमच्या पाद्री भावाक, दर एका आमचे पाद्री भयणींक ते आमचे खातीर आपलें जिवीत देवाक समर्पितात म्हूण ओळखून आमी सदांच तांचे खातीर मागूं. ते लागीं आसूं, ते पयस आसूं, तांचे खातीर आमी मागूं. तांकां आमच्या इश्टागतीची ऊब दिवंक, ती बरें करतात तेन्ना शेबासकेचें उतर तांकां दिवंक, ती ओसोकतायेन सोकला पडटात तेन्ना बालकावांचेर बसून गजाली करून तांचेर फातर मारूंक न्हय. ही आमची क्रिस्ती जबाबदारी न्हय.
आमी चुकता. पेद्रूय चुकलोलो. जेन्ना आमचे यादनीक आमच्यो माद्री चुकतात तेन्ना आमचे इश्टाकोतीचो हात तांकां दिवं. आमचे शिडकावणेचें एक बरें उतर दिवं. तांचे खातीर मागोवंक आनी तांणी जेजू भाशेन बऱ्या गोवल्याचेर उपकार जावंक सगलो तेंको दिवंक ही आमची पवित्र सोबेची क्रिस्ती समुदायाची भावार्थाची जबाबदारी. बाबा भयणीनो, आयज आमी देवाक जोविलटना खातीर दिन वाचुया. आपलें तरणाटें फुलटें जिवीत तो आमचे खातीर देवाक पेटयता. तो सदांच अदीक आनी अदीक देवाच्या काळजा सारको जेजू भाशेन बरो गोवळी जावचो म्हूण मागतना आमी सगलीं आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमच्या जिविताच्या अभ्यासा प्रमाणे बऱ्या गोवल्याचें कार्य आमी विस्वाशीपणी चलयतले. आनी जोविलटनांक सगल्या आमच्या पाद्री भावांक माद्री भयणींक आमचो तेंको, आमचें मागणें, आमची बरी बूद, आमची इश्टागोत, आमची शिडकावणी विस्वाशीपणी दितल्या म्हूण आयचे समोरमणेन आमी देवाक भास दिवया.